बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. आयज आमी भगवंत फ्रांसीस शावेराची नोवेना सुरू करता आनी तेच बरोबर क्रिस्रायाची दोबाचीक परब पाळटा. जेजू आपले रायपण मनशाचे सेवेत सारता आनी हे सेवेंतल्यान आपले आख्खे जिवीत मनशांक सुभाम जिवीत दिवन बापाचे आधीन करता. जेजूची येवप म्हणल्यार जिविताची चोर चाकोप आनी हातूंतल्यानूच ताचें राज जियोवप. भगवंत फ्रांसीस शावेर हें जियेलो. आमी तशें जिवंक ह्या मिसांत बापा लागीं मागुया. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आज नोवेनाचो पयलो दीस. देवान आमकां आपणाचो दूत भाग्योन सान फ्रांसीस गोंयांत धाडलो. जेजूची बरी खबर पुरगोटूंक आनी ताणें पुरगोटली आनी ह्या जेजू वरवीं आमकां सुभां जिवीत मेळ्ळें. आनी ही भावार्थाची नदर आमी आपणावन आमची ह्या संवसारांतली यात्रा जेजूचेर नदर मारून जिवंक आनी आमकां सुभां मेळ्ळलें जिवीत आपणावंक आनी भावार्थान वाडोवंक आमकां एमिसांत करपा मागतना जायते पावटी जेजून दिल्लें सुभां जिवीत आमी वगडायलां. आमचो भावार्थ हालयला. असल्या पातकांची आनी दुसऱ्याय पातकांची खालतिकायेन ल्हानविकायेन मान बागावन उगीच रावन भोगसणे मागुया. हांव पातकींग सर्वदार देवा आनी तुमकां बाबणयो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट जारून बरें चडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध म्हजो अपराध म्हजो अपराध. एका सोद घेवन सदां सांगपार मरे सगळ्या दुर्तांनी भोगतां आनी तुमकां बाबणयो तुमचे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक लागीं कितें प्रार्थना. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची सगळीं पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. बरेपणा खातीर आनी बाकीच्या सांफ्रांसाच्या जिविताच्या देण्या खातीर आनी देवान दिल्लें आपल्या पुता वरवीं सुभां जिविताच्या देण्या खातीर दुनिया देवाक दिनवासुया वाखाणुया. Jezu
प्रार्थुया. हे वेळार मागात तुमच्याच खातीर, तुमच्या घराबे खातीर, पिडीत आसलेल्या भाव भयणां खातीर, परदेसांत आसलेल्या भाव भयणां खातीर, आनी आमकां देवान दिल्लें सुबावपणाचें जिवीत भावार्थाचे नदरेन सांबाळूंक, जिवूंक आनी आमची यात्रा सोंपोवंक. सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, आमच्या दयाळ बापा, तुज्या मोगाच्या पुताक सोंपट्या राजवाचो संवसाराचो राजा तुवें केलो आनी ताचे वरवीं सगळीं रोचनां संपूर्ण एकवटान नवी करूंक तुजी खुशी जाली. देखून पातकांच्या गुलामपणांतली सुटलेली सगळीं रोचनां तुजी सेवा चाकरी करूंक आनी निरंतरी तुका वाखाणूंक पाव म्हूण आमी प्रार्थिता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी इस्रायलाची सगळीं कुळां हेब्रोन म्हणटा थंय दाविदाशी आयलीं आनी ताणें ताका सांगलें, पळय आमी तुज्या मासा रोगताची. सावलू आमचे राजवट चलयतालो तेन्ना इस्रायल पोरचेचो तुवेंच सांबाळ केलोय आनी सर्वेस्परान तुका म्हणलें, तूं म्हजे पोरचे इस्रायलाचो गवळी आनी फुडारी जातलोय. इस्रायलाचे सगळे जाणटे हेब्रोन मळार राजा फुडें आयले आनी सर्वेस्परा उजीर दावीद राजान तांचे कडेन एक करार केलो आनी तांणी दाविदाचेर तेल ओतून ताका इस्रायलाचो राजा केलो. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सतोस बरीत आनंद बरीत सरेस्पराच्या घरा वचुया. आनीक पावट म्हणुया, सतोस बरीत आनंद बरीत सरेस्पराच्या घरा वचुया. सरेस्पराच्या घरा वचुया ही उतरां म्हज्या कानार पडटाच केदो व्हड संतोश म्हाका भोगलो. आमी पावल्या जेरुसाल्या. तुज्या दरवाट्याचेर आमची पावलां, तुजे भितर रिगले आमचे पांय. जबाब, संतोश बरीत आनंद बरीत सरेस्पराच्या घरा वचुया. थंयसर कुळां चडून येतात, सरेस्पराची कुळां ती. थंय सरेस्पराचें नांव वाखाणूंक इस्रायलाचो कायदो. थंयसर मांडल्यात मनसुबेचो सदरो, दाविदाच्या घराण्याचो सदरो. जबाब, संतोश बरीत आनंद बरीत सरेस्पराच्या घरा वचुया. बागेवन पावलून कॉलोस्कारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, कुशालकायेन बापाक आर्गां दियात, कित्याक भोगताच्या उजवाडीत दायजान तुमकां वांटो दिवंक ताणें तुमकां पुर्ती केल्यान. ताणेंच कालोकाचे पोदवेंतली आमकां सोडयली आनी आपल्या मोगाच्या पुताच्या राज्यांत आमकां उतरायली. ताचे सवें आमकां सुटका आनी पातकांचें बोगसणें मेळटा. जेजू क्रिस्त दिसना त्या देवाचो रूपकार आनी आख्खे रोचनेचो मालगडो. ताचेच वरवीं स्वर्गार आनी संवसारांत सगल्यो वस्तू रोचल्यात, दिसतात त्यो आनी दिसनात त्यो. शिंवासनार बसपी, राज चलोवपी, ओदिपोती वो अधिकारी आसा तें सगळें ताचे वरवीं आनी ताचे खातीर रोचलां. सगळे रोजचे आदी तो आसा आनी तोच सगळे एकवटान सांबाळटा. पवित्र सभा ताची कूड आनी तो तिचें मोस्तो. तो ओरोम देखून सोगटान पयलो जावचे खातीर मेल्ल्या मदलो मालगडो कसो मेल्ल्यांतलो तो पुनर्जिवन जालो. ताचे सवें सगळी सोपूरनाय आसची म्हूण देवाक मानलें
आनी ताचेच उद्देशी ताणें कुर्सार विखरायलोल्या रोगता वरवीं शांती करून स्वर्गा वेल्या आनी संवसारांतल्या सगळ्या रोचनाक आपणा लागीं संधान करून एकवटूंक हीच देवाची खुशी जाली. देवाचें उतोरें. सगळीं उबी रावया. सर्विस्पोर तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. लोक उबो रावन पडयतालो पूण वडील जेजूच्यो मस्कऱ्यो करून म्हणटाले आनी दुसऱ्यांक सोडयली. हो देवान विचून काडलेलो अभिषेक जाल्यार हाणें आपणाकूच सोडोवचो. शिपाई ताच्यो केस्टायो करताले आनी लागीं येवन ताका शिरको दिवन म्हणटाले, तूं जुदेवाचो राजा जाल्यार तुकाच सुटका दी. आनी ताच्या माथ्यार वयर बरोवन मारलेलो लेख असो आसलो, जुदेवाचो राजा हो. कुर्सार मुखावटल्या चोरांतल्या एकल्यान ताची निंदा करून म्हळे, तूं क्रिस्त न्हय? तो तुका आनी म्हाकाय सोडय. पूण दुसऱ्यान जाप दिवन म्हळे,